हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही शेनवार आणि भायर न्ही कंटिन्यू पावस पडटा. म्हटल्यार काल सांजची जेन्ना आमी येयल्ली पळय न्ही हांगा घरा कडेन तेन्ना लागलेलो पावस पडपाक. आमकां वाटेर लागलेलो पावस. सो तेन्ना जो पावस स्टार्ट जाल्लो पळय तो अजून पावस कंटिन्यू चालू आसा. राती रातभर बी कंटिन्यू न्ही पावस पडला. आणि जशें की तुम्ही थंबनेल पळयलो, टायटल पळयलें की तुमच्या खातीर न्ही एक खुशखबरी आसा म्हणून. ती खुशखबरी कितें ती पयली दाखयता. चड सस्पेन्स बी असं काय क्रिएट करना. नॉर्मल अशी गोष्ट, म्हळ्यार जे लोक आतां तुमी थोडी जाणां पळयता तुमच्या खातीर नॉर्मल अशी गोष्ट, बट म्हाका न्ही बरें एक्सायटमेंट अशें खूब दाखयता तुमकां. हें पळयात, आमगेल्या मावगेर 2 भुरगीं जाल्या. पळय कशी भितर घुसता पळय. पळय 2 जाण आसा. मस्त सारकी तेज्या भशेन कलर बीन सारको. तेका कसो पोटाक पोना धवन वयल्यान ब्रावनीश टायप तसोच आसा हांकां बी कलर. पळय घेवन बसला तांकां. आता तुम्ही म्हणटली केन्ना जाली गा म्हणून ताका भुरगीं. तर केन्ना जाली एक्झॅक्ट टायम जावं कितें आमकां बी खबर ना. कित्याक आमी पयर हांगच्यान गेल्ली न्ही घरांतल्यान भायर सरून. म्हाका न्ही गरम जाता, सो हांवें केस वयर बांदल्या. केस टायट बांदय कशें दिसता पळय तोंड. तर केन्ना जालें पळय न्हू तें आमकां बी खबर ना. एक्चुली आमी पयर सकाळ फुडें गेल्ली न्ही, तर आमकां देवळां वचपाक जाय, सो ताका लागून आमी मातशी बेगीन भायर सरून गेल्ली हांगच्यान. तेन्ना आमी बरें आशिल्लें, ओके नॉर्मल अशें हांगा बसलेलें आशिल्लें. आमी वयता तेन्ना आमच्या पांया कडेन लवन बीन मागीर आमी गेली म्हण काल बीन. आनी काल जेन्ना आमी राती आयली पळय न्ही घरा तेन्ना पळय जाल्यार म्हाजे न्ही बॉक्स आशिल्ले ते टिपईच्या पोंदाक. तुमकां तर खबरूच आसा ताका टिपईच्या पोंदाक न्ही हेजें एक टी शर्ट घालून दिल्लें हांवें. म्हटल्यार कित्याक पावस पडटा न्ही आतां, सो ताका न्हिदपाक बीन मातशें बरें जातलें न्ही, कोजी टायप अशें म्हणून ते कशेंच त्या टी शर्टाचेर न्हिदनाशिल्लें. पयर न्ही एक दीस पावस पडलो बरो असो भरपूर रातभर. सो त्या दिसा सकाळ फुडें उठून पळयत जाल्यार हें पोंदाक तेजेर बसलां. म्हणून हांवें कितें म्हटलें तें बसता रे आतां पावसाक. सो ताका आमी बरें न्ही सॉफ्ट अशें आनी 2-3 कितें कपडे बिपडे घालून बरें हांव हातीर बी शिवून ताका एक बरें कोजी अशें करून दिवया, मॅट्रेस टायप अशें बरें दाट 4-5 कपडे बी घालून अशें. सो आनी म्हाका त्या दिसा मागीर टायम मेळूना. नेक्स्ट डे उठून आमी गेली न्ही आनी हांव ताका आतां येवन करपाचेंच आशिल्लें. तर येवन पळय जाल्यार न्ही म्हाजे एक सायडीन बॉक्स आसा आनी मदीं ताका हांवें हें घालून दिल्लें टी शर्ट बसपाक पळय. जाल्यार हे बॉक्स उडयलां आनी तुमकां खबरच आसा न्ही हांवें ते बॉटल कॅप्साचे ते DIY करपाक दवरलेले, ते सगळे गम लावन बी दवरलेले. आनी म्हाका थोडी कॅप्स कमी पडटा म्हणून हांवें त्या बॉक्सान ते सगळे केल्ली बरें रेडी, ते तितून घालून दवरलेले. जाल्यार हेणें ते बॉक्स रकयलां, त्यो गुड्ड्यो आसा पळय न्हू त्यो सगळ्यो तितूंतल्यान भायर काडला. आनी ते बॉक्स बारीक आशिल्ले, हे कंप्लिटली तितून जायना दिसता. अर्देच म्हटल्यार लोवर बॉडी जी आसा पळय न्हू ती भितर घातल्या आनी बसलां. आनी आमी राती येयली जाल्यार भायर काळोख आशिल्लो, पावस बी पडटालो. तर भितर येयली जाल्यार हांव म्हणपाक लागलें हें तुगेलें कोणें उडयलें गो अशें म्हणून. हांवें माजरांनी उडयलेंच तर अशें म्हणून. जाल्यार हेणें अशें करून बावगन सकयल पळयलें जाल्यार हें बसलां. म्हाका म्हणपाक लागलो हो पळय गो हें बसलां भितर तुगेलें ओडून अशें म्हणून. मागीर हांव म्हणपाक लागलें म्हाका हें नॉर्मल ताका थंडी बिंडी खाता म्हणटा ओडून तितून भितर बसलो दिसता गो अशें म्हणपाक लागलें, पावस पडटा न्ही अशें. जाल्यार हांवें म्हटलें हय आसतली अशें म्हणून आमी बॅगां बी घेतली आनी येयली भितर. येवन पळयलें बसलें. हांवें माक फोन केलो पावली बिवली म्हणून सगळें उलयलें. बरे वेळान अर्दवरान सुमार हो गेलो आनी ताका आपोवूं लागलो. कित्याक हें आमी येयले त्या बरोबर धांवन येवपाचें घरान भितर सामकें आमच्या फाटाफाट. हें कित्याक आवाज सुद्दां करना, आमी उलो मारल्यार बी कित्याक आवाज दिना अशें म्हणून हेणें बारीक पळयलें जाल्यार सगळें बुरशें जावन आसा खंय. मागीर तें प्रेग्नेंट आसा आमकां खबर आशिल्लें, पण इतले बेगीन अशें करून ताका भुरगीं जातली आमी चिंतूच नाशिल्लें. कित्याक ते जस्ट 1-1.5 म्हयनो पयलींच हांगा येयला न्ही, पयलीं हांगा आसनाशिल्लें पळय तें. मागीर हेणें मोबायलाचो टॉर्च मारलो खंय आनी पळय जाल्यार 2 जाण भुरगीं आसा. हांव म्हाका भितरल्यान सांगूंक लागलो ताका तेजी डिलिव्हरी जाली दिसता, 2 जाण जाल्यार ताका भुरगीं अशें म्हणून. मागीर हांवें बी येवन पळयलें कशेंच आवाज दिना, सामकें जाम जालां हें. आनी म्हाका दिसता आमी येवचे थोडो टायम पयलीं बी तेजी डिलिव्हरी जाल्ली आसता, सगळें ओलें बी आशिल्लें. हेज्यान कांय जायना. मागीर हांवें बेगीन भितर किचनाक गेलें, शीत केलें आनी नुस्त्याच्या हुमणान हेका वाळलें. कशेंच जायना, तोंडा कडेन प्लेट व्हेली जाल्यार बी जायना राती. कितलो टायम मागीर हो म्हणपाक लागलो दवरी आनी यो तेज्या फुड्यान, आमी ना तेन्ना जेवतले, ते भुरगीं आसा म्हणून उठना दिसता म्हणून.
मागीर आमी दार धापून येयली, कशें जेयना, लायट पालयतकीर तरी जेवता गाण पळोवपाक तें बी जेयना, कशेंच ना. मागीर न्हिदता आसतना आमी उडयलें भायर जेवण आनी न्हिदली. म्हणल्यार कितें मुयो बी येयले जाल्यार बेश्टें तें बारीक तेजी भुरगीं आहा तेका लागतले न्ही मुयो बियो अशें म्हणून आमी ओडून आयलीं. आनी सकाळीं उठलें हांव बेगीन आनी 5:30 सुमार भायर येयलें, कित्याक रातभर सगळो पावस पडला आनी हेणें कांय खावना आनी हें आवाज बी काडपाक जायना, जाम जाला सामकें इतलें म्हणून. आनी सकाळ फुडें उठलें आनी पयलीं दूद टेट्रा पॅक आशिल्लें, टेट्रा पॅकाचें दूद तापयलें आनी हेका उठयलो. म्हाका भंय दिसपाक लागलें तेजे फुडें वचपाक. हेका उठयलो आनी म्हणलें दूद दी, प्लेटीन घातलें. पयलीं कटोरीन घातलें, हें पिना जालें कशेंच. मागीर प्लेटीन घातलें आनी तेच्या तोंडा कडेन अशें करून धरलें. पयलीं आयल्यान दवरलें पिना जाल्यार तोंडा कडेन सारकें व्हेलें आनी मागीर तें इल्लेशें दूद पिलां. दोन पेटे सेम तेजे भशेन न्ही कलर, मातशी डार्क आसा आनी ते तेगे दूद पिवपाक कशें सोडना पळय. पी पी तेका ती प्लेट पयल्यान जाता. राती बीन त्या तोंडा कडेन दिल्यार जेयता आशिल्लें दिसता तें. आसा ते सायडीच्यान प्लेटी. आनी ते मागीर इल्लेशें दूद पिलें कित्याक मागीर ओके अशें दिसलें, कित्याक कालच्यान तेणें कांय खावना आशिल्लें. आतां आमी ना तेन्ना दनपारां कितें खाल्लें कितें कांय खबर ना, बट राती आमी येयले तेन्ना तें जेवू बीन आशिल्लें न्ही, सो तेका लागून मातशें हें जातालें. मागीर सकाळीं तें दूद दिलें तेका, तें दूद पितकीर मागीर आमी ब्रेकफास्ट केलो न्ही. आमी ब्रेकफास्ट करतना पोळे घातले हेणें, ते खाले. तेजे पयलीं हेणें तेगे बॉक्स जे आसा पळय न्हू तें चेंज केलें, म्हटल्यार ते सगळे बुरशे जाल्ले आनी वास येतालो हरवट असो. सो हेणें ते बडयेन सगळे ते मागेले बॉटल कॅपाचे जे हांवें करून दवरले पळय ते सगळे प्लास्टिकां काडले उडोवपा खातीर. आनीक ते बॉक्स काडले ओडून, ते टी शर्ट बिशर्ट सगळें कितें आशिल्लें ते सगळें काडलें हेणें आनी सगळें भरून काडून उडयलें. आनी एक म्हाजे नवे बॉक्स आशिल्ले वयर आयदनां बी घालून दवरलेले, ते बॉक्स हेणें काडून ते सगळे घट केले टेप बीप मारून आनी तितून म्हागेले नायटी बी कितें कितें आशिल्लें ते घातले. टावल काय नायटी कितें घातलें रे, नायटी काय तुवालो, नायटी घातली खा मागे पन्नेली ती घातल्या. आनी ताका भितर बॉक्स वांकडे गेले आनी ताका बडयेन ते कशेंच उठना भुरग्यां सोडून आनी ताका बडयेन भितर घातले खंय आनी मागीर बॉक्स उबे गेले खंय आनी ताका तितू बसयलां. आनी आतां भायर सरता, मातशें आतां भायर सरता. 2 जाण आसा सेम तेजे भशेन, पोना व्हायट वयल्यान ब्रावन, बरी दिसता मस्त अशें. काळ जाली ती रे, बरी आसा, बरी जाल्या. आतां सकाळीं मागीर ते पोळे खाले, दूद खालें आनी वाडलें न्ही ताका शीत वाडलें. शीत करून जातकीर न्ही नुस्तें हुमण आशिल्लें तें वाडलें, गरम गरम शीत. सो पयलीं भायर दिलें, इल्लेशें जेवलें आनी परत भितर वचून बसलें. मागीर आमी ना तेन्ना न्ही हो भितर येयल्लो तेन्ना भायर सरला खा आपूण आनी थंय खंय वचोन बी येयलां, टॉयलेट करपाक गेल्लें दिसता आनी वचून येयलां आनी उरलेलें परत जेयलां वचून आतां भितर बसलां, न्हिदलां आसा आतां भितर तें. तर आतां न्ही आमकां बी जेवपाक जाय आनी थोड्या वेळान आमी बी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. स्टोरी सांगली न्ही तुमकां हांवें कशी भुरगीं जाली ती ताका. खुश खबरी न्ही रे, खुश खबरी. तशी यो म्हणल्यार येवपान ते आमगेर माजरान पेटे काडल्या, भुरगीं जाल्या माजराक 2. यो मरे यो 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 इतू यो 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 मरे यो यो पांय मारतले. यो सो आमचे न्ही जेवन बिवन जालें, स्टील कालचो पावस अजून कंटिन्यू. असो पळयल्यार तुमकां दिसपाना, असो पळयात मातसो बारीक जाला, सकाळच्यान मोठो पडटालो आतां मातसो बारीक जाला पावस, पण वयर काळोखूच आसा. दीसभर पडटलो दिसता न्ही आयज रातचो म्हणल्यार कंटिन्यू. बरो मोठो पडोन गेलो न्ही, बरें दिसता. पिरी 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 करीत रावता, बेजार येता. सो
सो आनी काल हांवें घरा कडल्यान आनी एक झाड हाडलां. मान रोवन दवरलेलें तेणी फाटल्यान डिक्किया लागपा लागलें. सो ताका लागून तें बँड केल्लें पळय न्हू तें बँडच जावन आसा. ताका आतां बडी घालून बांद म्हणलेलें हेका, म्हणल्यार पावस न्ही भायर वचपाक मेळना. आनी ही पळय हांगा आनी थोडी झाडां हाडल्या. हो मागून घेवन येयला. पळय कसलें तरी एक झाड कसलें रे ते कितें तरी मोठे गुलाब टायप कितें तरी अनंताचें झाड खंय तें गुलाबा भशेन तें मागून हाडलां. आनीक काकीन एक डबल फुलाची दसणीचो खाणा दिला. आनी ही कसली कृष्णाची वाल हाडल्या. कितें कितें हाडला ती रोवपाक जाय. ती बावतली म्हणून थंय उडयल्या पिशवी. सो आनी पळय ही बसल्या भितर ताका वाडून बी जालें. कशें करता ती ताका खंय वयता गई स्विमींग करता मरे तें खंय वयता तें दूध पिवपा सोदता तें. ताका पोना चिड्डयलें घालून सारकी हे बॉक्सांनी सारकें जाता तें बारीक जातालें तें बॉक्स. आनी हे कपडे सुकपाक घालपा जाय. मशीन लायला लायट आतां येयल्या. न्यू स्टँड घेतला. मार्केटिंग करता मार्केटिंग करता खंय तुमकां. सो ते कपडे लायल्या मशिनाक आतां न्ही भायर घालपा मेळपा ना आसकर कंटिन्यू भायर सरल्या म्हण ते आतांच येयल्ले सकाळी. सो ते घडयला म्हळ्यार वेगळे वेगळे येयल्ले ते पार्ट्स ते सगळे घडोवन घेतला. इन्स्टॉल म्हणपाक शकता तुमी. आमचे भशेन आमी घडोवन घेतला आनी ते दवरला. आतां ते कपडे सुकोवंक घालपा जाय. मशीन लायिल्लें आसा. पावसाक खूब खूब बेजार येतालो आमकां न्ही रे. वयर सामकी कपडे घालप आशिल्ले आनी भायरूच बसप आशिल्ले. पावस येता पावस गब्ब 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 चप्पल बी घालनासतना धांवप आशिल्लें. आनी तुमकां तर खबर आसा आमगे स्टॅरकेस अशी ओपन कांय ना सायडीन बी. आनी पळयात आतां 1-2 दीस पावस पडलो म्हळ्यार इतलो शळो जाला. आनी मागीर जेन्ना कंटिन्यू पावस पडटा पळय न्हू तेन्ना कितलो आसता तो खूब हें जातालें. ताका लागून पोरू घेवपाचेंच आशिल्लें पूण पोरू आमकां मना सारकें मेळत ना. मागीर ऑनलायन आउट ऑफ स्टॉक आनी कितें कितें अशें जावपा लागलें. ओन आमी पयलींच कार्टान घालून दवरलें आतां ऑर्डर बी केलें. सो थँक्यू सो मच. थँक्स टू मी खंय. आतां आमगेले दीस हांगाच वता हेंच्याच फाटल्यान. कोथमीर जावं ना ती घातलेली पळय. हें कितें तरी 1-2-3 झाडां अशें येयल्या. पळोवया कोथमीर गाय हें जाता ती धनिया गाय पुदिना येत भायर बेश्टी म्हणून पळोवपाक घातलेलो आहे. पळोवया कितें जाता तें. कोथमिरी पुदिना घालून. हय पुदिना बी आसा म्हाजे कडेन. रोवू जाय म्हाका. स्टेम्स काडून दवरले. हय इतलीच खूब घातलेली न्ही. सो बेश्टी म्हणून घातलेली हांवें लास्ट इयर घातलेली ती येयल्ली. एदी जाली आनी मागीर ती मेली मातशी व्हड जावपा टायमार. आतां पळोवपा लागून घातल्या 10 रुपयाची. 50 रुपयांनी 50 रुपया चुडी. वयल्या फ्रेश काडून खावपा मेळटा. म्हाका कोथमीर 10 रुपया पावता. ही दोनी हितू जाता ती म्हाका एट अ टायम पुरो जातली. म्हाका कोथमीर कितली लागता. तर फायनली न्ही म्हाजे हांगासर कपडे जे आसा पळय न्हू ते मशिनान धुवन जाल्ले आसा. सकाळी आय थिंक 8 काय 8:45 कितल्यांक मशीन लायिल्लें हांवें कपडे धुवपा खातीर. बट लायटीन इतलो प्रॉब्लम केलो जाणा. म्हटल्यार अशें 1 वरभरा खातीर लायट वयता परत 10 मिनटां खातीर येता. परत 1 वरभरा खातीर वयता परत 15 मिनटां खातीर येता. अशें करून करून कपडे जे आसा पळय न्हू ते म्हाजे 8 लायिल्ले धुवपाक हांवें. ते सांजचे जाल्या 4 4:30 सुमार. आनी ते बीन हांवें कितें केलें डायरेक्ट मागीर फास्ट वॉशाचेर लायले. मागीर मदीं लायट अशी वता म्हणून. तर ताका लागून मागीर ते मातशें बेगीन जालें नाल्यार रातचें बी जातालें दिसता. आनी ते कपडे जाले की ना आतां मातशें बरें जाता. नाल्यार पयलीं कितें जातालें कपडे धुले की ना भायर पळयत रावपाक पडटालें. पावस वयतलो पावस येतलो हें सगळें पळयत रावपाक पडटालें. आतां स्टँड आसा न्ही बरें जाता. घातले दवरले मागीर वत आयलें जाल्यार वयर वचून घातलें अशें करून. आनी हांव हांगासर कपडे सुकोवंक घालता म्हटल्यार माचो कॉल आयलो माजराची खबर घेवपाक. तिका राती हांवें सांगलें न्हू. तर तिणें कॉल केल्लो की कितें करता माजर कितें खाल्ला बी काय म्हणून. तर तिचेच कडेन हांगा उलयतालें कपडे सुकोवंक घालता.
तर फायनली मशीन जालें, बरें दिसलें. आनी आतां लायटीचो प्रॉब्लम जो आसा पळय तो पावसाक आमकां खुबूच तुमकां आतां डेलीच आयकपाक मेळटलें की लायट ना लायट ना लायट ना हेंच चालू आसतलें. सो भायर न्ही वारो बिरो कसो सुटला पळय. सगळें कितें हें मोडून पडटा तें मोडून पडटा. वेदर सामको जो आसा पळय न्हू चाळवल्ल्या भशेन जाला सारको. सगळें कितें कितें मोडून बिडून पडटा भायर. कशें जाला पळय भायर. आनी आमगेर भितर न्ही चायेचो प्रोग्राम चालू आसा. कपडे घातले हांवें सुकपाक. बरो स्टँड जो आसा पण तितलो स्टडी आसना. तो मरे हालता टायर न्ही त्या फोनाक, सो तो मातसो मूव जाता. ते टायर मातशें घट जावपा जाय मागीर जातलो. आनी भायर पावस पडटा, वारो मारता म्हणटकीर ऑब्वियस अशें आमकां लायट ना. पळोवपाक शकता हांगासर करंट ना. आनी म्हागेलो ट्रायपॉड जो आसा पळय न्हू तो मोडलो. म्हाका सामको मेन आनी इम्पॉर्टंट अशें सामको गरजेचो डेली म्हाका लागता हो. तो हांगा जॉयंट आशिल्लो न्ही सुटलो. न्यू ट्रायपॉड. भायर वारो मारता आनी किचनान भितर चायेचो प्रोग्राम चालू आसा. तर च्या करतालें हांव. हेका आयज पावस पडटा न्ही सो हांव म्हणपाक लागलो दुदाची च्या आयज म्हणून दुदाची च्या करता आतां. आनी हांवें हेका सांगलें कितें की हांव भजी करता म्हणून, कांदा भजी. दूद घेवन येयला कांदा भजी करता म्हणून, ना पोटेटो भजी जी आसता पळय न्हू ती करता म्हणून. जाल्यार हो घेवन येयला. कितें घेवन येयला खबर ना. कितें हाडला रे? कितें हाडला? कांदा भजी वडा हाडला. वडा. सो हांव न्ही च्या करून घेता आनी दूद बी जें आसा पळय तें तापोवन सगळें करून घेता. आनी ही हांगासर च्या मस्त आलें बी घालून न्ही हांवें आयज च्या केल्या. मस्त अशी. चलात तर दिवन येवया हेका भायर. हो आसा. टायम कितलो जाला ते 5. हें सगळें कितें आउट ऑफ स्टॉक आहा फ्लिपकार्टार. हय घे मातशी पयली च्या. ते वयलोच पार्ट आसता तेजो शी. आनी पळय हांगा तशें आहा धुवपा जाय करून. पळय हें हांगसर न्ही जॉयंट जो आसा पळय न्हू तो मोडलो तेजो. हांव न्ही हें वयर ड्रॅग करतालें ट्रायपॉड हें मोबायल लावपा लागून. ना हांगाच तें किचनान. तर च्या केली आल्याची. आनी कॉफी जाय तुका? कॉफी पिल्यार न्ही येना म्हणटा न्ही रे म्हणून हांवें च्या पी. कांदा भजी हांव करता म्हटल्या जाल्यार वडा घेवन येयला. बरें करता आशिल्लें हांव. हाडटा राव. लायट यो वच जाता. बट करता ती भायर पळय कसलो वारो वादळ तो. करता तें वेगळें आनी हाडटा ती वेगळी आसता न्ही फिलींग. हांगासर आयज खूब तेंपान म्हणटा तशी च्या केल्या आनी वडा.